जाणीन साहेबाचे रेलिकेन बेसांव मागलेलें आसा. ताका कुडीची ओतम्याची मनाची शांती आनी पेकोवणी जाय आनी हेरां इंतेसांव जी तांची आसात तर तुमचेर वो आशिर्वाद घालतना आयज क्रिस्ताच्या ओतम्यांत आमी उदीक आनी उदीक घोट जावया. क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कोर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कोर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कोर. नाणूय म्हाका उदकान खणवळाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट कोरात. तूं बोरव्या जेजू चिंतान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय. तुजे सोडशिल्लो कोड सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपोय. तुजे सोडशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय. भक्तां सांगाती तुका वाकाणच्याक. घेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीस शेवेराक मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शाक्ती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र ओतम्या सोवें बापाक वाकाणटा. आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र ओतमो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.